पोरू संस्थेक 25 वर्सां जाली आणि पोरू खरें म्हणजे ह्या प्रोग्रामाक त्यांनी सांगिल्लें यो म्हणून, पूण पार्लमेंट आशिल्ल्या कारणान त्या दिसा पोरू पावना। पूण आज ह्या प्रोग्रामाच्या निमतान तुमकां सगळ्यांच्या मदीं उपस्थित रावपाची संद मॅनेजमेंटान दिली। 25 वर्सां संस्था एखाद्रीत चलोवप म्हणजे एका घरान शाळेची सुरवात जाली आयज करता करता ही शाळा आयज 450 विद्यार्थ्यांची शाळा जाल्ली आसा। सोपी गजाल ना ती। सगळ्या मॅनेजमेंटाचे ज्या पद्धतीचे एक ह्या सगळ्या शिक्षणा कडेन आशिल्लो तो एक आपलेपण आसा आणि तांकां सगळ्या पेरंटांनी आणि सगळ्या टिचरांनी केल्लें सहकार्य आसा, हेका लागून खरें म्हणजे येदी व्हडली शिक्षण संस्था जिथे रावपाक शकली। अडचणी खूब आयल्यो। जेन्ना संतोष बाब सांगताले की तेन्ना तेंचे सगळ्यो अडचणी जेन्ना आमी आयकताले तेन्ना ह्या सगळ्या अडचणींतल्यान त्रास काडीत काडीत ते हांगा पर्यंत पावल्ले आसा। आणि ह्या ग्रामीण वाठारा भितर खरें म्हणजे येदे व्हडले इश्कॉल उबे करप, 25 वर्सां पर्यंत ते चलप, तेच्या मुखारची वचपाची मोख दवरप आणि ते करता आसतना सुद्दां बाबा खूब जे पयशे आसात ते सगळ्यांच्या आदाराचेर मुखार वता अशें ना, जाल्यार सगळ्यांच्या सहकार्यांतल्यान वता। मागीर तांणी उदक जशें सांगलें की मिड डे मिला खातीर PTA सहकार्य आसा, कॉपरेशन आसा। हांगासर सगळ्या टिचरांचें कॉपरेशन आसा। 9वी 10वीची भुरगीं जी आसा ती सांजची घरा वतना आसतना तांकां हांगा शिकोवपा खातीर टिचरी हांगा मुद्दाम रावतात आणि ताका लागून खरें म्हणजे ह्या संस्थेक आयज येदी व्हडली नामना मेळिल्ली आसा। पूर्व आमची इस्कॉलाक 25 वर्सां जाली। 1992 फक्त 20 भुरगीं घेवन आमी इस्कॉल स्टार्ट केल्लें 1992 आज, आनी तेंय एका ल्हानशें घरांत कल्लखा देवळा कडेन एक ल्हानशें घर मेळिल्लें आमकां, थंय आमी इस्कॉल स्टार्ट केल्लें। पोरू 25 वर्सां जालीं आनी अंदू आमी 26व्या वर्सा आयले। पूण आमचे कडेन आज 450 भुरगीं आसात हें सांगपाक म्हाका खूब हांव प्रावड टू से। म्हाका 450 भुरगीं आज आसा आनी कशीं भुरगीं आसात हें तुमकां मुद्दम सांगपा जाय म्हाका। कित्याक भुरगीं शिकलीं, SSC जालीं, फुडें ऑफकोर्स आमी SSC पर्यंत शिकयतात, ताजे फुडें दुसरी इस्कॉलां वतात, म्हणजे हायर सेकंडरी किंवा कॉलेज किंवा प्रोफेशनल कॉलेजीस हाका वतात। पुणून जो पळय भुरगो तयार जाता तो भुरगो जालो, ताणें 70% मारले, 80% मारले हें व्हडलें न्ही। भुरगो कसो जालो म्हणजे ते क्वालिटी ऑफ ए स्टुडंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। आज जो रिपोर्ट वता तुमकां कळटलें, अंदू आमच्या भुरग्यांनी 1,500 झाडां रोयलीं खंय वचून पर्वतार। फुडल्या वर्सा 15,000 रोयतले, तशेंच गोल आसा आमचो। हे हातूंत एनवायरमेंट हें करप, कितें करप, एनवायरमेंट आमकां संवर्धन जावपा जाय हें आमी भुरग्यांक आमी शिकयलें। ह्या वाठारांत आमी खंय तरी कमी पडटात, म्हळ्यार जे आमचे स्मार्ट क्लासी आसात ते टावराक लागून तांकां जाय ती रेंज मेळना, जावं ते कंप्युटर चलोवपाक तांकां त्रास जातात। तेन्ना हांवें खूब फावटी अशे ग्रामसभांनी हाजेर विचार मांडले, जावं सराक सांगलें तुमचे कांय पेरंट्स जे आसात तांकां मुजरत ते मिटिंगेन धाडात, जाका लागून खंय तरी लोकांचे कळटलें बाबा हो टावर कित्याक जाय, कित्याक सोदता। खूब जाण वेगळे विचाराचे आसतात।